नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. अविश्वास प्रस्तावाचो आड घेवन विरोधी पक्ष करता जनतेचो आत्मविश्वास मोडपाचो प्रयत्न. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी अविश्वास प्रस्तावाचेर केले लोकसभेत उलोवप. संजीवनी साखर कारखान्यात इथेनॉल उत्पादन करपा खातीर सरकार आसा प्रयत्नशील. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिली विधानसभेत म्हायती. मुळगावात खण खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी खण जमिनीची मेजणी करपाचें काम घेतलां हातांत. तातूंत आस्पावीत जाली देवळां आनी लोकांची घरां थळाव्या पंचायतीन घेवचो थाराव. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियान आज आपले द्विमासिक पतधोरण केले जाहीर. रेपो दरांत कांयच करूं ना बदल. रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास हांणी दिली म्हायती. आणि आशिया करंड हॉकी सर्तींत गटांतल्या निमण्या सामन्यात भारतान पाकिस्तानाचेर 4-0 गोलांनी मेळयले जैत. उपांत्य फेरयेंत केलो प्रवेश. आनी आतां खबरो विस्तारान. आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी विरोधी पक्षांनी दाखल केल्ल्या अविश्वास प्रस्तावाचेर लोकसभेत उलोवप केलें. ह्या वेळार उलयतना हो काळ खूब म्हत्वाचो आसा आनी ह्या वेळार आमचें लक्ष फक्त देशाच्या उदरगतीचेर आसपाक जाय अशें प्रधानमंत्र्यांनी सांगलें. तशेंच संवसारा मुखार भारत देशाची आतां एक नवी वळख तयार जाल्या आनी इतलें सगळें बरें जाता आसतनाय विरोधी पक्ष ह्या अविश्वास प्रस्तावाचो आड घेवन जनतेचो आत्मविश्वास मोडपाचो प्रयत्न करता असो आरोप प्रधानमंत्र्यांनी केलो. हमने दुनिया में भारत की बिगड़ी हुई साख उसको भी संभाला है और उसे एक बार नई ऊंचाइयों पर ले गए हैं. अभी भी कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं कि दुनिया में हमारी साख को दाग लग जाए, लेकिन दुनिया अब देश को जान चुकी है. दुनिया के भविष्य में भारत किस प्रकार से योगदान दे सकता है, ये विश्व का विश्वास बढ़ता चला जा रहा है. और इस दौरान हमारे विपक्ष के साथियों ने क्या किया? जब इतनी सानुकूल वातावरण, चारों तरफ संभावनाएं ही संभावनाएं, इन्होंने अविश्वास के प्रस्ताव की आड़ में जनता के आत्मविश्वास को तोड़ने की विफल कोशिश की है. विरोधी पक्षान अजून मेरेन फक्त वावड्यो पातळावपाचें काम केलां. भारतान हजारांनी स्टार्टअप विदेशी गुंतवणूक जाता आसतनाय कितेंय बरें जाल्लें विरोधी पक्षाक सोंसना अशी टिका प्रधानमंत्र्यांनी आपल्या उलोवपांत केली. आज भारत के युवा रिकॉर्ड संख्या में नए स्टार्टअप लेकर के दुनिया को चकित कर रहे हैं. आज भारत में रिकॉर्ड विदेशी निवेश आ रहा है. आज भारत का एक्सपोर्ट नई बुलंदी को छू रहा है. आज भारत की कोई भी अच्छी बात ये सुन नहीं सकते. यही उनकी अवस्था है. आज गरीब के दिल में अपने सपने पूरा करने का भरोसा पैदा हुआ है. गोंयांत नुस्त्याचेर फॉर्मेलिनाचो वापर जावचो न्हय. फॉर्मेलिन आनी कांकराचे दुयेंस हांचो संबंद आसा. ताका लागून गोंयांत फॉर्मेलिनाचो वापर जावचो न्हय हे खातीर सरकार यत्न करता. लोकांच्या जिवाक धोको जावचो न्हय हाचे खातीर जतनाय घेता अशी जाप भलायकी तशेंच अन्न आनी वखदां प्रशासन खात्याचे मंत्री विश्वजीत राणे हांणी आज विधानसभेत दिली. वेन्सी विएगस हांणी ह्या विशयाचेर विचारिल्ल्या प्रश्नाचेर मंत्री राणे जाप दिताले आनी गोंयांतल्या वाडट्या कांकराच्या दुयेंसा विशीं हुस्को उक्तायलो. Speaker sir, I think I understand this issue of cancer, the word formalin linked to cancer much better myself. I'm not saying that you don't understand it. There are reasons why I'm saying myself and why it has to be taken seriously.
And we are taking it seriously. If you want random tests to be done by FDA, we will start running random tests by FDA. But if you say again at that borders to put QC, setting be any mafia, any म्हाका खबर ना माफिया बी कोण आहा जाल्यार तूं सांग मागीर आमी ते माफियाचेर आमी लक्ष घालया. पूण म्हाका दिसना की माफिया हे शब्द माफिया म्हटल्यार मागीर लोक मागीर गडबडटले की खरेंच कितें काय माफिया आहा काय म्हणून फिशाचेर. हांव तुजें सगळें आयकता पूण एकूच लक्षांत घे, कॅन्सराचे दुयेंस जे आहा हे गोंयान वाडपाक लागले. आनी कॅन्सराची दुयेंस आमी सरकार म्हणून आमी जबाबदार आहाच की बरे सिस्टम्स जाग्यार घालपाक जाय. आनी त्याच बरोबर आय वूड लायक टू मेन्शन टू द ऑनरेबल मेंबर दॅट दीस डिजीज which was told to me just not even a week back that is not only in Goa but all over the country it has overtaken cardiac disease. And we as a state government led by the Chief Minister are very serious about it and we are not going to allow the lives of the people to be at question. संजीवनी साखर कारखान्यात इथेनॉल उत्पादन करपा खातीर सरकार प्रयत्नशील आसा. गोंयांतल्या ऊस उत्पादकांक देशाच्या हेर राज्यां परस चड मोल मेळटा अशी माहिती मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी काल विधानसभेत दिली. शेती खात्या वयल्या अदमासपत्रकीय पुरवणी मागण्यांच्या जाल्ल्या चर्चेत मुखेलमंत्री जाप दिताले. सर, संजीवनीची आमी 2 फावटी टेंडरिंग प्रोसेस जालो, कोणूच ऑन बोर्ड येवंक ना. ओके, काल मेळून गेल्या म्हाका ते परत. आमी परत RFQ फ्लोट करता, करिना न्ही, आमी आनी एकदा RFQ फ्लोट करता. दोज आर इंटरेस्टेड, ओके, लेट देम कोट, ओके, आनी ऑन बोर्ड घेवपा खातीर प्रोसेस कंप्लीट करता. आमची तयारी आसा, आमी ना केन्नाच म्हणूंक ना. परत एकदा म्हणजे त्यांची रिक्वेस्ट आसा, परत एकदा टेंडरिंग जावचें म्हणून RFQ फ्लोट करता आमी. स्पीकर सर, आमी शेतकार जे आसात तांकां खरें म्हणजे गोंयांत जितके ह्या 5 वर्सांक पयशे मेळ्ळ्या पयलीं उसाच्या शेताक तितके खंयच्याच राज्यांत मेळोंक ना. 3,000 रुपया तांकां घरा कडेन बसून पर टन मेळ्ळा. ऊस त्यांचो तांकां तो तेंच्यांनी वेगळो विकला. आतां हाज्या फुडें तेच एग्रीड जाल्या एक्झीट स्किमीक. एक्झीट स्कीम हाज्या ते 5 वर्सां आमी दिल्या तांकां, तेंचो ऊस न घेता तांकां पयशे दिले. आतां हाज्या फुडलो प्रोसेस तेंच्यांनी एग्रीमेंट करून दिल्लो आहा. जी शुगर फॅक्टरी सुरू जातली तेका एक्चुअल रेटा प्रमाणे आमी ऊस घालतले आनी आमी कंटिन्यू करतले. म्हणजे ऊसकारांक जितके गोंयांत पयशे दिल्या तितक्यात ह्या देशान कोणी पयशे दिवंक ना, देशान दिवंक ना. फॅक्ट. राज्य विधानसभेत काल पर्यावरण मंत्री निलेश काब्राल हांणी गोवा वेस्ट मॅनेजमेंट अमेंडमेंट कायदो 2023 दाखल करून मागीर भोवमतान तो मंजूर जालो. ह्या कायद्याक लागून प्लास्टीक कोयराचें वेवस्थापन करप सोंपें जातलें अशें मंत्री काब्राल हांणी कायद्याची म्हायती दितना सांगलें. I request to move the bill number 40 of 2023, the Goa Non-Biodegradable Garbage Control Amendment Bill 2023 to be taken into consideration. So this is something new what we have decided to do under the Biodegradable Act is we are here to define the brand owner, importer, producers as well as the duties to deposit non-biodegradable garbage to the agency as appointed by the purpose of the state government by way of notification, including glass and aluminum in the schedule. The amendment is sought to ensure proper collection and disposal of non-biodegradable garbage in the state of Goa. So in this what will happen, Speaker Sir, that we have decided that first time in the country we will have a DRS scheme, deposit refundable scheme. We have all the time our EPR model has failed, Speaker Sir. I am on the floor of the House, they were asking me. So this bill is brought for that purpose, for depositing this money, and this deposit will be taken when the product is taken, Speaker Sir. I have the product, whatever biodegradable product has to be returned on the shelf. We'll have a lot of counters all over Goa where they can take that money back. म्हणजे खंय तरी एक पेट बॉटल घेता 10 रुपयाची जाल्यार 10 रुपया ताका आनी एक्स्ट्रा दिवपाक पडटले, स्पीकर सर. In that way we intend to curb this menace of biodegradable under the Biodegradable Act. खेलो इंडिया सेंटर फॉर एक्सिलन्स हे केंद्र सुरू करपा खातीर 2021 वर्सा केंद्र सरकारा वांगडा कबलात जाल्ली. त्या वेळार ह्या केंद्रा खातीर आवश्यक कर्मचारी ताकतिकेन भरपाची गरज आशिल्ली. खेळा खात्यान जायराती दिवन कांय पदां भरल्यांत. गोवा मनीसबळ उदरगत मंडळा वतीन कांय कर्मचारी नेमल्यात आनी ह्या केंद्रांत 72 प्रशिक्षणार्थी वेगवेगळ्या खेळांचे प्रशिक्षण घेतात. तातूंत 22 गोंयकार विद्यार्थी आसात अशी माहिती खेळा मंत्री गोविंद गावडे हांणी विधानसभेत दिली. फातोड्डेचे आमदार विजय सरदेसाय हांणी हे विशीं प्रश्न उपस्थित केल्लो. गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया अर्थातच साईन तांचो भितर एक टायम बाउंड जो आसा तो टायम बाउंडा भितर त्यो काही गोष्टी सेंटर सुरू जावपाक आशिल्ले म्हणून हे आमकां एमर्जन्सी स्टाफ आमकां घेवचे पडटाले आनी म्हणूनच ती एडवर्टिजमेंट फ्लोट केल्ली आशिल्ली.
आणि उत्तर सहज आहा की ज्या वेळाचेर सरकारान जेन्ना आमकां सांगलें की गोवा ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंटान ते अभियानसान दवरलें पण त्या वेळाचेर एक 24 जे स्टाफ आमी जे एडवर्टिजमेंट जे केल्ले आशिल्ले ते 24 स्टाफां पैकी 13 स्टाफ एमर्जन्सी लेवलाचेर म्हणजे आमकां ग्राउंड स्टाफ जो आशिल्लो तो आमी त्या वेळाचेर घेतिल्लो आशिल्लो. म्हाका दिसता आज 73 स्टुडंट्स ऑल टुगेदर आसात. तातूंत भितर 22 स्टुडंट्स आर फ्रॉम गोवा आणि बाकीची सगळी जी भुरगीं जी आसात ती आउटसायड आसात असो म्हजो रिपोर्ट आसा. आय कॅन गिव द नेम्स कितें कितें आसा तें. दक्षिण गोंयांतल्या संगीत विद्यार्थ्यांक पश्चिमात्य आणि भारतीय संगीताचें शिक्षण मेळचें हे खातीर जागो मेळ्यार संगीत केंद्र सुरू करपा खातीर सरकार यत्न करतले अशी जाप कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे हांणी राज्य विधानसभेत दिली. आमदार एलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्स हांणी ह्या विशीं प्रश्न उपस्थित केल्लो ताका मंत्री गावडे हांणी जाप दिली. स्पीकर सर म्हाकाय दिसता की आमचें वेस्टर्न म्युजीक सेंटर जें आसा तें दक्षिणेक आसचें पूण लॅक ऑफ सुटेबल प्लेस आमकां नासल्या कारणान आमी तें अजून पर्यंत घालपाक शकले ना. पूण डेफिनेटली हो डिमांड जो आसा तो तुजोय आसा आनी म्हाकाय एज अ आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर येतात कला अकादमीचो चेअरमॅन येतात म्हाकाय ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी फॅसिलिटी दिवपाक जाय. वी आर ट्रायंग आवर लेवल बेस्ट आणि हे जर जालें जाल्यार मुखावेलें एकाडेमीक जी इयर आसतलें जर आमकां बरोबर आमच्या रवींद्र भवनाक सुद्दां जर स्पेस आमकां तेजे कडेन ना पण वी आर ट्रायंग फायंडींग आउट द स्पेस आणि ती स्पेस जर मेळ्ळी जाल्यार इमिडिएटली इन द 25-26 ते ह्या वर्सा भितर आमी सावथाक सेंटर सुरू करपा खातीर आमी कटिबद्ध आसा. दिवचल तालुक्यातल्या मुळगावात खण खात्याचे अधिकारी खाणी खातीर जमिनीची मोजणी करता. तातूंत आस्पावीत जाल्लीं देवळां आनी लोकांची घरां वगडावपाची सूचना थळाव्या पंचायतीन थाराव घेवन सरकाराक धाडची अशी सुचोवणी मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी आज विधानसभेत 0 वरांत केली. दिवचलचे आमदार डॉ चंद्रकांत शेट्ये हांणी हे विशीं सरकाराचें लक्ष ओडिल्लें. स्पीकर सर जर कितें डिमार्केशन चुकलां आसत जाल्यार हांव परत एकदा व्हेरीफाय करपाक लायता स्पीकर सर. हो एक इम्पॉर्टंट इश्यू स्पीकर सर कितें हाल थिंग पब्लीक स्पीकर सर एक्चुअली सर्वेचेर आसल्यो पळय न्ही त्याच प्रमाणे त्यो डिमार्केट केल्या एक्च्युअल सर्वे प्रमाणे. जर आमकां खंयचो एरिया एक्सक्लूड करपाक जाय आसत न्ही तशें पंचायतीन तो ठराव घेवचो म्हणजे पर्टिक्युलर बाबा ही रेजिडेन्शियल एरिया देवूळ एरिया इको सर्वे नंबर एक्सक्लूड करचो म्हणजे आमी लिस्ट दिवच्या पयलीं ताजेर जर अजुनूय कितें करपाक मेळटा सर. आता घेऊया एक लहानसा विसव. Running, jumping, dancing and grabbing, tuning into style, health and grooming with cool, cute, charming faces. They are our pets, our best friends forever. Every Sunday 7 p.m. only on DD National. You can watch Doordarshan's national channel on 114 number on Tata Play, 148 on Airtel, 302 on Sun, 40 on Hathway, 175 on D2H, 138 on Den, 193 on Dish TV and number 2 on Free Dish. विसवापरांत येवकार पळया मुखावेल्यो खबरो. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियान आज आपले द्विमासिक पतधोरण जाहीर केलें. रेपो दरान कांयच बदल करूंक ना. तो आसा तसोच 6.5% दवरला. कळंतर दरातूय कांयच परिवर्तन करूंक ना. आज घेतल्या पत्रकार परिशदेन रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास हांणी सांगलें की देशाची अर्थवेवस्था विकसीत जायत आसा आनी संवसारांतली व्हडली 5वी अर्थवेवस्था जाल्या. भाज्यांचे मोल वाडिल्ल्यान म्हारगायेचेर प्रभाव पडला. ऑगस्ट म्हयन्यात म्हारगाय वाडपाची शक्यताय आसा अशें गव्हर्नर दास हांणी सांगलें. The Monetary Policy Committee decided unanimously to keep the policy repo rate unchanged at 6.5%. Consequently, the standing deposit facility, that is SDF rate, remains at 6.25% and the marginal standing facility, that is MSF rate, and the bank rate stand at 6.75%. Our economy has continued to grow at a reasonable pace
becoming the fifth largest economy in the world, contributing around 15% to global growth. We have also made significant progress towards controlling inflation. Our banks remain healthiest in more than a decade, with historically high levels of capital, declining levels of non-performing assets, and rising profitability. Corporate balance sheets are robust with lower leverage, improving debt servicing capacity, and strong profitability. काल रवींद्र भवन मडगांव हांगा अनुसूचित जाती आनी आदिवासी आयोगान अखिल भारतीय आदिवासी कर्मचारी महासंघाच्या जोड पालवान संवसारीक आदिवासी दीस कार्यावळ आयोजीत केल्ली. हे कार्यावळीत गोंय राज्याचे राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लय हे मुखेल सोयरे म्हूण हाजीर आशिल्ले. ते भायर सभापती रमेश तवडकर, कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे, आमदार गणेश गांवकर, आंतोन वास तशेंच हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. हे कार्यावळीत समाजातल्या कांय लोकांक उल्लेखनीय कामगिरी केल्ल्या बद्दल समाज रल पुरस्कारान भोवमानीत केले. हातून पुलीस अधीक्षक गुरुदास गावडे, कला आनी संस्कृती संचालनालयाचे संचालक सगुण वेळीप, पत्रकार प्रभाकर ढगे हांचो आस्पाव आसा. हे कार्यावळीत उलयतना भारतीय संस्कृतीचे संरक्षण करपी तशेंच सैमाचेर भरभरून मोग करपी, ताची जतनाय करपी आदिवासी समाजाविशीं खोलायेन जाणून घेवन तांचे सबळीकरणान समेस्तांनी तेंको दिवचो असो उलो राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लय हांणी मारलो. But nowadays, everywhere in the world, the renaissance is going on the basis of tribes, scheduled tribes, and such a downtrodden people who dedicated from time immemorial in all countries, they dedicated their life for nature, especially forest, and culture of forest and ancient such concepts. Now worldwide acceptance is derived from that. If you think about the other countries, there are two philosophies in the world. One is that entire universe is human-centric. Everything for the human beings and their enjoyment. Another concept existed only in one country, that is in our country, our Bharat, and ecocentric concept. All things we heard, okay, we are realizing and we are enjoying, we are using everything around us. That is for all the creatures in the world. ह्या वेळार राज्य विधानसभेचे सभापती रमेश तवडकर हांणी कार्यावळीत आपले मनोगत उक्तायले. गोंयचे आदिवासी म्हणजे ज्या तरेन आमी सगळे जे मुवमेंट्स केल्यो त्या तरेन आमी बाकी सगळ्या प्रकारचे आंदोलन गोंयच्या आदिवासी मेन स्ट्रिमींग हाडपाच्या दृश्टिकोनाचो आमचो प्रयत्न सातत्यान आसता, आजूय आसा. जो मूळ गोंयचो भूमिपुत्र ताका मुख्य प्रमाणात करपाक जाय ही सगळ्यांची इच्छा, गोंयकारांची इच्छा, सरकाराची इच्छा. पण हांव सदांच मानता हें सगळें कोण करता, हें सगळें करता आसतना आज पर्यंत जी रेवल्युशन जाली 10 ते 20% लोक जर क्रियाशील कृतीशील आसले जाय हें सगळें रेवल्युशन जावपाक शकता ही म्हजी स्वताची. आनी हांव त्या 10% लोकां भितरलो एक आनी आशावादी मनीस, सकारात्मक दृश्टिकोनाचे भितर. आनी ह्या संमेलनाच्या माध्यमांतल्यान आमी अशा सकारात्मक विचार करपी 10% 20% लोक सोदता आनी जो समाजाच्या विधाय कामां खातीर जो सातत्यान वावरतलो, सातत्यान काम करतलो आनी ह्या सगळ्या जो सकल्ल्यान उरिल्लो मनीस आसा ताका मुख्य प्रमाणात हाडपाच्या दृश्टिकोनाचो प्रयत्न चल्ला. आमदाराचो भत्तो दिसाक 3,000 वयल्यान 4,000 रुपया मेरेन वाड तशेंच आमदाराचो पगार, पेन्शन आनी हेर भत्ते दुरुस्ती विधेयकाक गोंय मंत्रिमंडळान काल विधानसभेत मान्यताय दिली. हे वाडीक लागून सरकाराचे तिजोरेचेर वर्साक 19 कोटींचो भार पडटलो. मोटर एडवान्स 15 लाखां वयल्यान 40 लाख, हावसिंग एडवान्स 30 लाखां वयल्यान 40 लाख, पेट्रोल कोटा म्हयन्याक 300 लिटरा वयल्यान 500 लिटर, पेन्शन 15,000 वयल्यान 30,000 आनी वैजकी बिलां 3 लाखां वयल्यान 5 लाखां मेरेन वाडोवपाची तजवीज ह्या दुरुस्ती विधेयकांत आसा.
गोवा हेडमास्टर संघटनेन स्टेट कावन्सिल ऑफ एज्युकेशन रिसर्च अँड ट्रेनिंग हांच्या जोड पालवान 11 आणि 12 ऑगस्ट 2023 ह्या 2 दिसांत एक अधिवेशन आयोजीत केलां. हे अधिवेशन पोरणे गोंयच्या सेंट जोसेफ स्पिरिच्युअल रिन्युअल केंद्रांत जातलें. ह्या अधिवेशनाचें उक्तावण शिक्षण सचिव प्रसाद लोलयेकार करतले. ह्या कार्यावळीत शिक्षण संचालक शैलेश जिंगडे, SCIRT चे संचालक डॉ. शंभू घाडी, स्पिरिच्युअल रिन्युअल सेंटराचे रेक्टर फादर हेनरी फाल्कांव आनी विद्यालयाचे हेडमास्टर उपस्थित आसतले अशी माहिती सिस्टर फर्नांडीस हांणी घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत दिली. Our theme, Reinventing Education in School, is our main focus. We are focusing ourselves to NEP 2020. And the main motto of NEP is to encourage, enlighten, and to educate. So how we as heads of the institution will get ourselves in inviting many things that will be happening during this conference. We move ahead with reinventing education in schools for 23-24 and in the years to come. We especially thank the state government for implementing this year NEP 2020 for the pre-primary education, pre-primary level, while the teachers are trained in the same, and to see to the foundational level, class 1 and class 2. धारबांदोडा तालुक्यांतल्या कुळे पंचायत, मोले पंचायत, साकोड्डा पंचायत आनी किल्लपाल दाबाळ पंचायतींतल्या सरकारी शाळांतल्या सगळ्या विद्यार्थ्यांनी आपापल्या पंचायत वाठारांतली माती एकठांय करून ती धारबांदोडेच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयांत जमा केली. ही माती सदर ग्रामपंचायतीच्या सगळ्या पंचांनी आमदार डॉ. गणेश गांवकर हांचे कडेन सुपूर्द केली. ह्या वेळार धारबांदोडेचे उपजिल्हाधिकारी निलेश दायगोडकार, BDO अश्विन देसाय, कुळेचे सरपंच गोविंद शिगांवकार, मोलेचे सरपंच कपिल नायक, साकोड्डेचे सरपंच प्रिया खाणेपारकार, किर्लपार दाबाळचे उपसरपंच कालिदास गांवकार, धारबांदोडेचे सरपंच बालाजी गावस आनी हेर मानेस्त उपस्थित आशिल्ले. ह्या वेळार आमदार डॉ. गणेश गांवकार हांणी आपलें मनोगत उक्तायलें. प्रत्येक पंचायतींतली माती हाडल्या, ती नंतर हांगा तालुक्याक एकटे केल्या. ह्या सगळ्या तालुक्याचे जो मतदारसंघाची जी पळय माती आसा ती माननीय मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंता कडेन पणजे वयतली. तेजे नंतर त्या स्टेटीची सगळी ही माती जी पळय आसा ती दिल्ली वयतली आनी थंय ती त्या गार्डनाक म्हणजे बाग करपाक ह्या मातयेचो उपयोग जातलो. आनी हें एक प्रतीक आसतालें कशें की देशा भितर कंप्लीट भारत देशाची माती एकठांय करून केल्लें हें गार्डन आसतालें. म्हणजे तुमच्या सगळ्या भुरग्यां कडेन एक विनंती आसा कितें की फुडले जे पळय नागरीक आसा आनी फुडें हेजो पळय हो देश चलोवपा जायो तें पळयल्लें स्वप्न आमच्या माननीय मोदीजीन पळयल्लें स्वप्न, भारत देशाचे जे माननीय पंतप्रधान आसा तेणी पळयल्लें स्वप्न आनी त्या प्रमाणे हे सगळें आखणी केल्ली आसा. देशाच्या स्वातंत्र्य दिसा निमतान 15 ऑगस्टाक दिल्लीत जावपी परेडीत वांटेकार जावपा खातीर धारबांदोड्या सावर्ड्या हांगा जाल्ल्या हर घर जल अभियानात वांटो घेतिल्ल्या लाभार्थ्यांक आमंत्रण दिलां. हे विशीं संबंदीत लाभार्थ्यांनी आपली मतां उक्तायलीं. आमकां उदकाक लागून खूब अशे प्रॉब्लेम जाताले. आमकां नरेंद्र मोदीजीन एक स्कीम काडली, ती म्हणल्यार हर घर जल अभियान, आनी आमकां हेजो खूब असो आधार जालो. आमकां उदकाक लागून खूब अशे त्रास काडपाक पडटाले, पूण आमकां ही सवलत मेळ्ळे कारणान कितलेशे अशे आमचे प्रॉब्लेम सॉर्ट आवट जाले. हर घर जल योजना जी हाडली त्या योजनेच्या मार्फत आमकां आज कनेक्शन तें उदक जें आमी पयसल्यान हाडटाले 1.5-2 किलोमिटर तें आज आमकां आमच्या घरा कडेन पाविल्लें आसा. सो हांव धन्यवाद म्हणटा आमच्या मंत्रीचे जी आमकां अशी स्कीम दिली. आमकां उदका खातीर भरपूर पयलीं त्रास जातालो. आमी ल्हानपणाच्यान आमकां भरपूर पयसल्यान उदक हाडचें पडटालें आनी आमच्या घरांत आई बाबा आसा तांकां बी उदका खातीर म्हणजे सकाळ फुडें बेगीन उठोन तांकां त्रास जाताले. तेच्या खातीर आमी त्रास सहन केलेले आसा आनी आमकां नरेंद्र मोदी सरकारान जी आमकां एक स्कीम हाडलेली तेच्या खातीर आमकां आनी एक बरी स्कीम हाडून आमकां घरा भितर उदक दिल्लेलें आसा. खबरापत्रांत घेऊया एक ल्हानसो विसव. नमस्ते लैंड, मरहबन इलल हिंद, जरी इंडिया, सलाम इंडिया, नमस्ते इंडिया, नमस्कार भारत, मुई इंडिया, नहनु हुनूर
इंडिया माँ हिंदी हस्ती हिंदियान सलाम हिंदुस्तान. वी आर इंडिया. खूबसूरत एहसासों को संजोते पिरोते ये मासूम नटखट हमारे साथी, उछलते कूदते दिल की बात कह जाएं, इनसे जुड़ी कई बातें, कुछ सच कुछ अफवाहें। जानिए हमारे साथ हमारे नए शो में माय पेट माय बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर, हर रविवार शाम 7 बजे डीडी नेशनल पर। You can watch Doordarshan's national channel on 114 number on Tata Play, 148 on Airtel, 302 on Sun, 40 on Hathway, 175 on D2H, 138 on Den, 193 on Dish TV, and number 2 on Free Dish. विसुवापर्यंत येवकार पळया मुखावेल्यो खबरो. आशिया करंड हॉकी सर्तींत गटांतल्या निमण्या सामन्यांत भारतान पाकिस्तानाचेर 4-0 गोलांनी जैत मेळयलें आनी सर्तीच्या उपांत्य फेरयेंत पावल दवरलें. चेन्नईत सुरू आशिल्ल्या ह्या सर्तींत भारताचो कर्णधार हरमनप्रीत सिंगान 2 गोल केले जाल्यार जगराज सिंग आनी मनदीप सिंगान दर एक गोल केले. माळेंतल्या एकाय खेळांत भारतीय पंगडाची हार जावंक ना म्हण भारत पयल्या सुवातेचेर आसा. पाकिस्तान ह्या सर्तींतल्यान आतां भायर पडल्या. दुसऱ्या एका खेळांत मलेशियान दक्षिण कोरियाचेर 1-0 गोलान जैत मेळोवन उपांत्य फेरयेंत सुवात मेळयली. आतां पळोवया आयचें तापमान. पणजे वेधशाळेन कळीत केले ते प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 31 अंश सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 24.4 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जालां. आनी आतां खबरो सोंपोवच्या आदीं परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. अविश्वास प्रस्तावाचो आड घेवन विरोधी पक्ष करता जनतेचो आत्मविश्वास मोडपाचो प्रयत्न. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी अविश्वास प्रस्तावाचेर केले लोकसभेत उलोवप. संजीवनी साखर कारखान्यात इथेनॉल उत्पादन करपा खातीर सरकार आसा प्रयत्नशील. मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी दिली विधानसभेत माहिती. मुळगावात खण खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी खण जमिनीची मेजणी करपाचें काम घेतलां हातांत. तातूंत आस्पावीत जाल्लीं देवळां आनी लोकांची घरां वगडावपाक थळाव्या पंचायतीन घेवचो थाराव. मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियान आज आपले द्विमासिक पतधोरण केले जाहीर. रेपो दरांत कांयच करूना बदल. रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास हांणी दिली माहिती. आनी एशिया करंड हॉकी सर्तींत गटांतल्या निमण्या सामन्यांत भारतान पाकिस्तानाचेर 4-0 गोलांनी मेळयलें जैत. उपांत्य फेरयेंत केलो प्रवेश. आनी इतल्यान हें खबरापत्र हांगाच सोंपता. परत मेळया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.